PWD ऑफिसान येयल्ले आमचे सगळे मायणांची बायलो भुरगीं सगळे उदकाचे प्रॉब्लेम जाले 6 म्हयने जाले एक तो वाडो वयर मायणान 6 म्हयने जाले एक वाडो आहा तो तेजो ऑफिसरूय त्याच वाड्यान रावता आनी तेकाच उडयत ना तो बेळगोवकार सुभाष बेळगोवकार म्हणटा पळय तेका जाल्यार आतां तेज्या वाड्याची सगळीं 10-12 घरां आहा तांकां उदीक मेळना थंयसर प्लस ही बायलो हे लोक आहा सगळे हेंकां उदीक मेळना ते वाल ऑपरेटर आहा तो म्हणटा कितें हे उदकाक हांकां एअर प्रेशर ना तेजो एअर प्रेशर गेला आनीक कितें गेला पायपलायन गेल्या परत दुसरी पायपलायन घालूंक जाय आनी ताका सांगलें कितें पायपलायन गेल्या पायपा तूं हाड मानाय घाल परत ते आनीक कितें खोणोंक जाय कितें पयशे सगळे पयशे हांव दिता ते पायपलायन सारकी करून दी तांकां उदीक तरी येवंक गावतलें तो सांगता उदीक पायपलायन ते येयल्ले दिसा तीच सांगता पायपलायन गेल्या एअर प्रेशर गेला आनीक कितें गेला तीच नाटकां सदांच इतले दिसा ते 15 दीस जाले हांकां आतां उदीक ना ते हेजी बायल काल पयर सुटलेली आहा तिका उदीक नापेलेलं उदीक ना रिक्षान तो आनी कोणाल्या घरा कडसून उदीक हाडटा हे जावंक उपकारना न्हू आतां उदीक ना आयज तुमचे कडेन आमी बायट दिल्या फाल्यांच्यान उदीक 15 दीस आमकां आसतलें कंटिन्युअस हे शुअर कित्याक ते दिसा ग्रामसभा जाली ग्रामसभेक लोकांनी बोबो घातल्यो दुसरे दिसान उदीक 15 दीस उदीक येयलें मागीर ग्रामसभा बंद जाली परत उदीक बंद आतां हे पायपलायन चेंज करूंक जाय तांकां सांगता तांकां जाय जाल्यार सांजचे शेनवाराचे 4 तेच ऑफिस तोच सुपरवायझर तेंचो तोच लायन ऑपरेटर परत तेंचो सुपरवायझर मेन सुपरवायझर ते इलिगल कोणाक तरी दुसरे कडेन पायपलायन घालता आनी ती पायपलायन घालता ऑलमोस्ट 2 इंचाची सुमार हांवें तांकां विचारलें तुमकां हे परमिशन कोणी दिला रेजुलेशना पंचायतीचे जावं गोवमेंटान दिला ना आमी घालता तांकां आमकां सांगला 2 कडेन तेणी एक 4 नंबर वॉर्डार घातली पायपलायन ऑलमोस्ट 100 मिटर 150 मिटर आनी दुसरी घातली आनी एक 5 नंबर वॉर्डान ती कोणाचें परमिशन ना काय ना तुमी तांकां पायपलायन घालूंक दिता आतां हांकां गरज आहा ह्या मायणा वाड्याक गरज आहा ऑलमोस्ट 70 घरां आहा ते बाबडे उदकाक तळ मळटा थंयसर बांय ना थंयसर त्या वाड्यार एक बांय ना पण इकते हाडून जेयता आनी एक लोकांक कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो आपणाच्या कामार येवन न्हाता फॅमिलीन घेवन ते कामार न्हाता येवन ते हेजे गवण्याच्या कामाचे पळय करता पायपान टिपांनी बॅरलांनी भरलेलें उदीक आसता तितून त्या उदकांचे न्हातान तो घरा वयता ही स्थिती आतां गोंयची ऑनरेबल PW वॉटर डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आमचो काबरार तेणी तरी कितें करूंक जाय न्हू हें सांगता पेपराचेर व्हडले 16,000 लिटर फ्री आनी कितें फ्री एक युनिट फ्री येयना एक दीस तर तूं पायप म्हाजें सांगता तुका हांवें कनेक्शन घेतलेलें एक आमच्या शॉपाक आनी कनेक्शन शॉप ओपन केला पळय ते दिसात आमी ते हे धुले सगळे जमीन बीन तेज्या उपरांत मागीर एक दीस उदीक यूज करूंक ना बील कितले येयलें 1,40,000 हे गोवमेंटाचेर हे उदकाचे हे बिलां उदीक नासतना यूज करिनासतना बिलाचे पयशे येता ते पयशे येवंक तरी पूण उदीक दिया म्हणटा पयशे बिलां कोण तरी भरतले उदीक जाय म्हणजे बिलां भरतले आतां 3 दिसांनी उदीक मेळटलें तिलारीचें बंद जाला म्हणून तिलारीचें बंद जाल्यार 3 दिसांनी उदीक येयना जाल्यार मागीर आमी कितें करपाचें 3 दिसांनी उदीक येवचेंच ना हे MLA कडेन उलयलें MLAन तांकां सांगलें मिटींग घेतलेली त्यांनी सांगलें ते चेंज करुया म्हणून तेय ताका जागो दाखय म्हणून जागोय हाडून दाखयलो ताका आतां जालें ऑलमोस्ट म्हयने वयर जाले आमकां आतां 15 दीस जाले उदीक ना उदीक पियातले सुद्दां उदीक ना काय खंय तरी आमी वचपाचें आमकां कांयच अरेंजमेंटूच ना आनीक थंयसर कितें करपाचें उदका खातीर कितें आतां आमी वळोवपाची अशी हॉल जावन जाल्यार कितें आसतलो तुमचो स्टेप तुमी कितें थारयला अशें आमी आख्खो मायना हेचेर येतली रस्त्यार येतली ना आमी रस्त्यार येतले 100% रस्त्यार येतले उदकाचो इशू आमी आनी कॉम्प्रोमायज जावपाय ना ते दुसऱ्या एरियान गोंय येता 3 दीस कित्याक लावंक जाय तेंच्यांनी सोमतेच हाडूंक जाय न्हू दुसऱ्या एरियाकूय येवंक जाय आनी जर दुसऱ्या एरियाक उदक आनी आमकां ना दुसऱ्या वाड्यांनी कशें येता तो 3 दीस कित्याक लावंक जाय दुसऱ्या आमकां प्रेशर चडूंक ना जरी तो तिलारी बंद आहा जाल्यार शोले म्हापशान कित्याक उदीक येता तिलारी बंद आहा जाल्यार म्हापशेंचे सोड आमच्या वयल्या आमच्याच वाड्यान वयल्या सायडीक उदीक येता आमच्या लास्ट घर आमकां वयर प्रेशर चडत ना लास्ट घर आहा आसन करून आमकां कित्याक वयर येना उदीक आतां कमी तर 15 दीस तरी जाले आमकां मेजर मायणान उदकाचो इशू जाल्लो आसा आमी जेन्ना ताचे एक मेळपाक गेल्ले ते सांगता की तिलारीचे सद्याक जेन्युइन इशू आसा अशें तशें पूण फाटले कितलेशेच सद्याक आतां म्हयन्यान एक 4-5 दीस तरी अशें आसता आनी आतां सद्याक 10-15 दीस जाले भरपूर प्रॉब्लम फेस करचो पडलो जेन्ना मॅडमीक जावं मी सरपंचाक फोन करता तेन्ना मागीर दुसऱ्या दिसा उदक येता समज जेन्युइनली समज उदकाच्या पायप लायनीक जावं कित्याक प्रॉब्लम आसा जाल्यार दुसऱ्या दिसा उदक आनी कशें येता दिसता तुमकां पॉलिटिकल जावं शकता न्हू मॅडम तांकां सांगलें समज तशें कितें आसा जाल्यार स्टॉप जावपा जाय ते कित्याक हांगा उदका कडेन फकाणां जावंक जायना 10 दीस हांगा आतां आमच्या भुरग्याचो एक वाड्यावयलो एकटो भुरगो तेजें आतां पयर लग्न जाल्लो एका
लग्ना दिसा तेंच्या घरान उदक ना. आतां हो आमचो भुरगो तेच्या घरान डिलिव्हरी जाल्या प्रेग्नन्सी आनी आतां ताका बायले घरा कडेन हाडला म्हटल्यार तुमी समजून घेयात कितलो सिरियस इश्यू आसा तो. अशें कितल्या वाठारांनी जाता आनी आमी आतां सद्या मायणा वाड्यार हो सारकोच चड इश्यू जाल्लो आसा म्हणून आमी जेक मेळपाक गेल्ले.